Beloved brothers and sisters, on the fourth day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope. Love God and honor the elders. As we celebrate National Children's Day in India today, we dedicate this novena to children. Every child is a symbol of joy and hope. When a child is born, parents dream many dreams for them. But for these parental dreams to be fulfilled, children need to be humble of heart and God-fearing. When children are humble, they are open to new learning, grow in wisdom, their relationships become strong, and a new society is built. Venerable Agnello had a deep love for children, a love that began in his own childhood. In Anjuna, he would often play with the children of the neighborhood, engaging in imaginative games. On life's journey, we pray that our children respect God, parents, and elders, grow in wisdom, and become fruitful members of the society. प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोव्हेनाच्या चवथ्या दिसाक आमचो विशय आसा दोंगर काळजाची जावंक आनी देव भिरांतेन वाडूंक भरवशान जिविताची यात्रा करूया. आयज आमी आमच्या भारतांत राष्ट्रीय बालूक दिवस मनयता. देखून आयचो नोव्हेनाचो दीस आमी भुरग्यांक पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक संतोषाची आनी भरवशाची खुणा. कुटुंबात भुरगे जल्मतच आवय बापूय ह्या भुरग्या विशीं जायती सपनां सपयतात. पण ह्या आवय बापाची सपनां सुखकरून जावच्या खातीर भुरग्याच्या काळजांत नम्रताय आनी देवभिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजाचे जातात तेन्ना ती नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात. जाणवायेन वाडटा, एकामेकां सगळे तांचे संबंद ती रुपता आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. मानेवान आंगलेलाक भुरग्याची चड कुर्बा आसली. चुकलो आसतना आपल्या घरा लागीं अंजुना शेजारच्या भुरग्यां सांगाता खेळटालो. जिविताचे यात्रेन आमच्या भुरग्यांनी देवाक, आवय बापायक आनी वडिलांक खातीर रावून जाणवायेन वाडून समाजांत भरवशाचे खोलीर जावन तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. Matilda Carvalho
कामुर्ली. वेल्डन डायस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता वेलिंग्टन आनी सिल्विया डायस आल्तो पोर्वोरीम. स्टेन्झिया डिकोस्टा हाका बरी भलायकी मागता आयवी मार्किस सिरिदांव. देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता फ्रांसीस आनी केरोबिना फेर्नांडीस नावेली. आपल्या भुरग्यांक बरी भलायकी आनी तांचो फुडार बरो जावंक मागता कुस्तोदियो रॉड्रिगीस आनी फामील राया. दिनवासणेचे मीस भेटयता मार्शा आनी माग ब्रगांजा माजोड्डा. मागलोले सोगले उपकार फावो जाले म्हूण देवाक दिनवासता तेरेजा फेर्नांडीस कोल्वा. जोयन इस्तेवेसाच्या फामिलीच्या वांगड्यांक बरी भलायकी मागता एस्ली जाकीस पाती. आपल्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आनी कॉसेसांव डिसोजा आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता रेजिनाल्डो डायगो डिसोजा सांताक्रूज. दिनवासणेचे मीस पेटयता रॉक डिकोस्टा आनी फामील वेर्ना. फामिलीक बरी भलायकी मागता एनी कुलासो शोरांव. देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता मेगन आनी मेलिया वाज आगासाय. दिनवासणेचे मीस पेटयता सिस्टर फिलोमिना सिम्प्रोज फेर्नांडीस आनी फामील बेलगांव. लिओपोल्दो एंथोनी अजावेदो हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एमिदियो आनी सेबेस्तियाना अजावेदो सांताक्रूज. गॉडफ्रीक बरी भलायकी सगळीं इतेसांवां शार्ती पावूंक आनी भुरग्यांचे देणे फावो कोर म्हूण मागता कार्मीन फेर्नांडीस पिलार. फिलोफेनाच्या जल्मा दिसा तिका बरी भलायकी तेच भाशेन आल्विना आनी बाबा ओलिवेरा तांकां बरी भलायकी आनी भुरग्याच्या देण्या पासत देवाक दिनवासता एतेल्विना फेर्नांडीस पिलार. नेवारा फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जोआनिता ट्रावासो वास्को. एना रोजा एस्ट्रोसियो आनी अंतोन आनी इजाबेला मेरगुलाव हांकां बरी भलायकी मागता गॉडफ्री एस्ट्रोसियो पिलेन. देवाक दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता न्यूटन आनी ग्रेसी फेर्नांडीस बेनावली. सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया. आमी भुरगीं सुपुली जेजू आमचो मोग करता. आमचेर तो हात दवरता. आमकां वेगेन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेगेन आमी लिपता. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेगेन आमी लिपता. आमचे सारको भुरगो जावं जेजू देवलो स्वर्गार थांवन आमकां आपल्या बापाची घोरच्याक भुरगीं मोगाची. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेगेन आमी लिपता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीचे तयारीच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय नम्र काळजाची जावंक आनी देव बिरांतीन वाडूंक बोरवशान जिविताची यात्रा करुया. आयज आमी आमच्या भारतांत राष्ट्रीय बालक दिवस मनयता. देखून आयचो नोवेनाचो दीस आमी भुरग्यां पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक संतोशाची आनी बोरवशाची खुणा. कुटुंबांत भुरगें जल्मतच आवय बापूय ह्या भुरग्या विशीं जायतीं सपनां सपनेतात. जल्माक आयलोल्या भुरग्यांतल्या आवय बापूय आपल्या कुटुंबाचो फुडार पळयतात. पूण ही आवय बापायचीं सपनां सुपूं जावचे खातीर भुरग्याच्या काळजांत नम्रताय आनी देवबिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजाचीं जातात तेन्ना तीं नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात, जाणवायेन वाडटात, एकामेका सोबें तांचे संबंद थीर उरतात आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. जिविताचे यात्रेंत आमच्या भुरग्यांनी देवाक, आवय बापायक आनी वडिलांक खालती रावून जाणवायेन वाडूंक समाजांत बोरवसाचे फोलेर जावंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. प्रितीच्या भावा भयणांनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला की आयज आमी आमच्या भारत देशांत भुरग्यांचो दीस मनयता. आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसा ह्या नोवेना वरवीं हे मिसाचे भेटेन आमी आमच्या भुरग्यां पासत मागता. भुरग्यांचे देणे आमकां फावो जाल्ल्याक देवाक आमी दिनवासुया. आनी खेरीत भाशेन ज्या घोवाक वा बायलेक भुरग्याचे देण्या पासत आशेतात तांकां पाद आग्नेलाचे मजतीन विनवणेन भुरगें फावो जाल्या पुरो म्हूण मागुया. आमच्या चुकींचो उगडास करुया, दूख धरुया आनी देवाचें बोगसणें मागुया. कोरी दूख आमच्या काळजान धरून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सर्गींच्या बापा सर देणारा दातारा आमचें सोगलें आनी आमी सगलीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणाव. तुजे मितमेर नासलेल्या बोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगल्या काळजान आनी सगले शक्तीन तुजो मोग करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या घोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक ठेवो जमयलोल्या मनशां परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आऊक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूर्त पाळता. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान असोक्त जायत जाल्यार पोरयान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचो ना. पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. पोतून म्हणया, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफळ दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोनातावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नात्रा पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak, Sorvesporak, Sorvesporak soy soy. काळजान जी कोण नितोळ निर्मळ ती खरेंच बागी. देवा सरशें इनाम तांचें. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak, Sorvesporak, Sorvesporak soy soy.
सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड कोण तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपूण हाडून तांचे फुडें ताका उबो केलो आनी म्हटलें हांव तुमकां खरेंच सांगतां तुमचें मन बदल्ले बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्ले शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरची नात म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाली तुका क्रिस्त प्रितीच्या भावां भयणांनो आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता आमची भुरगीं नोमर काळजाची जावंक देवाचे भिरांतेन ती वाडूंक वरवाशाची यात्रा करुया हे आवय बापायचो हुस्को आवय बापायची चिंतना आनी आवय बापूय सदांच आपल्या भुरग्यांचे फुडाराचें चिंतात आनी असलो हुस्को आसतना देव आमकां आस्वासन दिता खात्री दिता आनी ह्याच विस्वासान आमी फुडें वेता बोरवाशान आमची यात्रा आमी चालू दवरता मोगाळ बाबा भयणांनो गोराब्यांत एक भुरगें देवाचें देणें संतोसाची आनी बोरवाशाची खुणां आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचे जायते विशीं चिंता सोपण्याता आनी ही सपनां पुरी करूंक जाय तो तोकोस घेता जाय तो मेहनत करता आपलो सगलो स्वाकार तांकां दिता जावं एक शिक्षणाक तांकां बरें मेळोंक शिक्षण बरें मेळोंक हो समाजीक कार्यान तें बरो वावर करूंक धर्मीक समाजान ताणें बरो वावर करूंक हे भाशेन ती तांकां सगलो स्वाकार दिता पूण जायते फावटी आमी पळयता भुरगीं आवय बापायची जाणवाय ओळखूंक घेवन विसरतात आपूण चिंता तें सारकें म्हणून चिंतात आनी फुडें ती वेतात जावं आपल्या इश्टां बरोबर तांचें आयकोन ती फुडें वेतात अदीक करून वाडलेलीं भुरगीं तरणाटीं आनी हे भाशेन जायत्या वायटव्या वस्तूंक ती लोबदेतात जायत्या वायटा वस्तूंक ती पडटात आनी जिवीत बिगडटा आनी ह्या वेळार घोराब्याक दूख जाता आवय बापायक दूख जाता कित्याक आपली भुरग्यांक आपले ल्हान पिरायेर सावन वाडयल्लीं आनी ती आयज दुसरे वाटेन रस्त्यान चलूंक लागलीं ही दूख तांकां जाता मोगाळ बाबा भयणांनो आमच्या भुरग्यां पासत मागतना पवित्र सभेची शिकवण आमच्या मतीन हाडुया अदीक करून दोतोनीन आमकां संस्कार घेता आसतना शिकवण दिल्ली बरी शिकवण आमच्या जिविताक
आनी हे शिकोवणे वरवीं आमचें जिवीत आमी थारायलें जाल्यार, हे शिकोवणे वरवीं आमी वेव्हारांत घातले जाल्यार आमचे गोराब्यांनी आमी पवित्रायेचीं कुपां दिसून येतलीं. आमचे भुरगीं एक बरे देखीचे फोलेर जातले. आमचे गोराबे सूख आनी शांती आसलेले गोराबे जातले. कित्याक आमचे भुरग्यांचे वा आमचें जिवीत ह्या उपदेशाचेर, ह्या नेमाचेर थारायलेलें आसा. पवित्र सोबेन दिल्ल्या नेमाचेर, संस्काराचेर. आनी ह्या भाशेन आमचीं भुरगीं फुडें वता, ही पवित्राय ओळखून घेतात. मोगाळ बाबा भयणानो, देवाचें उतर खरीच भाशेन आमकां समजयता. आनी हें देवाचें उतर समजयतना जो चवथो देवाचे सुमृतींतलो चवथो उपदेश मानामेत आमी सगलीं बरीं जाणा की आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. जो आवय बापायक आनी वडिलांचो मोग कोत्ता तो देवाचो मोग कोत्ता. जो आवय बापायक खालती रावता, न्हयच फकत आपले समाजाचें कार्य पूण धर्मीक कार्य तो पाळटा आनी तो देवाक मानवता. मोगाळ भावा भयणानो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां सिराकाचें पुस्तक आमकां खेरीत भाशेन एक खात्री दिता. आनी ही खात्री आमकां आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक एक इनाम कसो ह्या संवसारांत आमकां मेळटा. आनी ही खात्री म्हटल्यार जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलेल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची सुमूर्त पाळटा. जो आपले आवयचो आनी बापायचो म्हातारे पिरायेर सांबाळ करता, तांच्या जिवितांत तांकां दुखयना, ताका देव उप्पोट बेसांवांनी आशिर्वादांनी भोगतलो. ही खात्री आमकां सिराकाचें पुस्तक दिता. ही खात्री आमच्या भुरग्यांनी ओळखून घेवंक जाय. जायते फावटी आमचीं भुरगीं उदेक करून तरणाटी देवाचें उतर वाजूंक फाटीं सरतात. ते देवाच्या उतरान कितली खोलाय आसा, देवाचें उतर आमकां कितलें आमच्या जिविताक एक मार्गदर्शन दिता ही विसरतात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू ही शिकवण आपल्या शिसांक दिता आनी आपल्या शिसांक सजमायता. शीस जेजूचें जिवीत अनुभवताले. जेजू गांवांनी वेतालो, जायत्या जाणांक बरी कोत्तालो, विस्मितां कोत्तालो, प्रवचन कोत्तालो आनी एक सुरो वचून आपल्या बापाशी मागणें कोत्तालो. हें सिसांनी अनुभवलें आनी अनुभवून ते जेजूशी येतात आनी विचारतात, स्वर्ग राज्यान सगळ्याहून व्हड कोण? आनी जेजू तांकां आपणाशी आपोवन एका भुरग्याक आपल्या मदें दवरून तो तांकां सांगता, तुमचें जिवीत बदल्ल्या बगर आनी ह्या नव्या भुरग्या भाशेन तुमचें जिवीत जाल्या शिवाय तुमकां स्वर्ग राज्यांत वचूंक मेळचें ना.
हाची समजुणी कितें मोगाच्या भाव भयणानो, भुरग्याचें जिवीत एक निर्मळ जिवीत, काळजाची आनी मनाची निर्मळताय, हें जिवीत जिवंक गरजेचें. तशेंच सादें जिवीत, आनी हें सादें जिवीत जियेतना भुरगीं एकदम सादेपणान जियेतात. पूण जेन्ना भुरगीं वाडत वेतात, तरणाटे पिरायेर पावतात, तांकां ती दुसरी लायन एक एक फावट घेतात. हें सादें जिवीत जिवंक जेजू आपल्या शिश्यांक शिकयता आनी असलें जिवीत तांकां आपल्या जिवितान म्हणूंक लायता. आनी तेन्नाच जेन्ना तुमी हें जिवीत जियेतले तेन्ना सगळ्यांहून व्हड इनाम तुमकां स्वर्गा राज्यांत मेळटलो, ही खात्री जेजू तांकां दिता. आयज आमी पादाग्नेलाच्या नोवेनान वांटो घेता. पादाग्नेलाचें जिवीत हे शिकोवणे प्रमाणे जालें. ताची आवय बापूय क्रिस्ती भावार्थाची आसली. तो आपल्या आवय बापायच्या जिविता वरवीं शिकलो. मिसाक वचूंक, शर्माव आयकूंक, देवाचें उतर आयकूंक तो एकदम उर्बा दाखयतालो. आनी शर्माव आयकल्या उपरांत घरा येवन आपल्या वाड्यांतल्या भुरग्यां बरोबर खेळटा आसतना आनी खेळून जातूच तांकां बसून तो हे शर्माव जो आयकला ताची समजणी दितालो. हे भाशेन तो आपलें जिवीत देवाच्या हातांत ताणें घातलेलें. देव आपणाक चलयता म्हूण ताका आपल्या जिवितान खात्री आसली. हें आवय बापायचें देणें ह्या भुरग्याक, हें देवाचें देणें ह्या भुरग्याक मानवत पाद आग्नेलाक. आनी हे भाशेन तो प्रवचन करून देवाचें उतर भुरग्यांक शिकोवन बरी दोतोन तांकां शिकयतालो. एक दीस तांचोच सोयरो पाद्री पावून सोदता आनी असलें तो देवाचें उतर भुरग्यांक शिकयता तें पळोवन ताका म्हणटा, आमचो आग्नेल एक दीस बरो प्रेगादोर जातलो. मोगाच्या बाबा भयणानो, पाद आग्नेल पाद्री जाता आनी देवाचें उतर गुणगुणान तो पोरगोट करता. दुसरे सुवातेर जेन्ना तो वेता, देवाचें उतर तो पोरगोट करता. कुमसो धरीन तो लोकांक सोजमायता आनी हे भाशेन लोकांचें जिवीत बदलता. आयज जेन्ना मानवत पाद्र आग्नेल आमकां एक नमुनो, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक एक नमुनो, आमचो जबाब कितें काय, देवाच्या उतराक आमचो जबाब कितें काय. मोगाच्या भावा भयणानो, पयले सुवातेर आमचे घोराबे, आवय बापूय ही जबाबदारी घेवंक जाय. आवय बापायची जबाबदारी म्हणजे आमच्या घोराब्यांत मागण्याचें वातावरण आसूंक जाय. मागण्याचें वातावरण म्हटल्यार न्हूच फकत आयताराचे मीस. मागण्याचें वातावरण आमचें खासगी मागणें, आमचें खासगी मागणें गरजेचें. आनी तीच आमची भुरगीं आमचें मागणें पळयतात आनी आयकतात. हें आवय बापायचें मागणें जावंक जाय. आनी आमच्या मागण्या वरवीं, आवय बापायच्या मागण्या वरवीं भुरगीं शिकतात आनी वाडटात. आवय बापायची बरी देख भुरग्यांक, जरी आवय बापायची बरी देख भुरग्यांक मेळना जाल्यार आमी जायते फावट म्हणटा, म्हजो पूत वा म्हजी धूव आयकना. कित्याक लागून? हीच आवय बापायची देख. बापूय एक भाशेन चिंता जायत, आवय एक भाशेन चिंता जायत, तांकां भुरग्यांक बरी देख घोराब्यांत मेळना. आवय बापायनी बरें मार्गदर्शन दिवंक जाय, बरें तांकां शिकोवप दिवंक जाय, बरें नागरीक करूंक जाय. ही शिकवण आवय बापाय वरवींच येता.
आनी भुरगीं जशीं वाडटात जावं इस्कॉलांत तीं शिकतात तेन्ना तांचेर आमी नदर दवरूंक गरजेची. मोगाच्या भावा भयणांनो, भुरग्यांची जबाबदारी कितें? भुरग्यांची जबाबदारी ल्हानविकायेन आवय बापायक मान दिवंक, आवय बापायचें सांगलेलें आयकूंक, तांच्या मार्गदर्शन प्रमाणे चलूंक, आनी व्हडली जबाबदारी आवय बापायचो सांबाळ करूंक. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी कितें पळयता, आमची आवय बापूय खंय आसात, ती जाणटी जाल्लीं आसात, कश्टवतात, आनी आमी खंय घातल्यान तांकां? आयज हो विचार करूंक गरजेचो. हे तर आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयनात जाल्यार आमचे आवय बापूय हेच कश्टा दोगांत पडटलीं, हेच कश्ट आनी दूख तांच्या जिवितांत येतलें. आयज किरीत भाशेन खतखत्यान ह्या मिसांत आमी मागुया आमच्या भुरग्यां पासत ही तांकां समजणी मेळोवन ताणें आपलें जिवीत एक बऱ्या मार्गार घालून आवय बापायचें जिवीत एक बरें देखीचें जिवीत जावं आनी घराब्यांत मागणें सदां काल आसूं. आमेन. सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत, देवाच्या उतराचेर नियाळ केल्या उपरांत आमच्या मनान आनी काळजान आसली मागणी आमी देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन आपल्या पोरजेची जतनायेन सेवा करूंक आनी पवित्र संस्काराचे समारंभेंतल्यान जेजूचो अनुभव आपले पोरजेक दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या भुरग्यांक देवाचे आदीन करुया. तीं देवबिरांतीची आनी नम्र काळजाची जावन माये मोगान जिवंक शिकूंक आनी आपल्या कुटुंबांत तशेंच समाजांत बोरवाशाची किन्नां जावंक पावो म्हूण देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आवय बापायनी, शिक्षकांनी आनी भुरग्यांचो सांबाळ करतल्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळटना भुरग्यांक देखीवंत नमुने जावंक आनी नम्रताय, मोग आनी बोरवाचो तांच्या काळजांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलत्यो निर्माण करतल्यांनी भुरग्यांक जिविताची खरी मूल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भुरग्यां बाळाच्या देण्याक आशेतोल्या कुटुंबां पासत मागुया. देवान तांचें कुटुंब फोलादीक करून तांकां उजवाडान भरूंक तशेंच गोरपाट आड आनी भुरग्यांचे होक राखूंक वावुरतल्यांचो वावर फोलादीक कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मोगाळ बापा, ही आमची थोडीच मागणी तुजे मुखार आमी घातल्यान जायते आमच्या काळजांत आसात ती शाती पावय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस पोराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज
प्रितीच्या भाव भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बो मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाकणणीचो योद तुका आमी समर्पिता. आमची मागणी आमची इंत्यासां मानून घे. आमकां फावो नासता तुवें दिल्ल्या ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सर्वताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या दुतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo सर्वेस्पर सुरगानी संसार भरल्यात तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेस्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaco kutpor goduya. Sumia Jesu ami otokata. Ani ekal sitler pieta. Titlet voti tu vojvoval Jesu. Ami tuce moron porkota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवताले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमचो आदारी गवळी बापा आनी सगळी यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुजे बागेवन दोर्मदूत आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदोमानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. प्रितीच्या बाबा भयणानो, देवाचें उतर आमकां खात्री दिता, आमकां समजणी दिता आमच्या जिविताक आनी हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां त्याच देवाची कृपा जाय. त्याच देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलूंक जाय. चलयत खात्री आमच्या जिवितान घेवन त्याच देवाक आमी वाखाणुया दिनवासुया म्हणून. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मदें आसा आनी आमकां जण एकल्याक तो आपयता आपल्या जिविता वरवीं शिकूंक, आपल्या जिविता वरवीं आमचें जिवीत आमी ह्या संवसारान फुडें व्हरूंक. हो जेजू खेरीत भाशेन भुरग्यांचो मोग केलो, भुरग्यांक ताणें आशिर्वादान भरलीं. आयज आमकांय तो आशिर्वादान भरता आनी ह्या जेवणाक तो आपयता ती आमकां सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बोगोर एरकोड आसा सोबून प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो ताकलुताची गिदी व्हरती गोडसाणीचो दोर्यादो वेचीक आत्म्याक चिकटून दवरता आपल्याच रोगतान न्हाणयता बापाक दिता तांकां भोगून गुरपेन स्नान न्हिदयता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता मोगाल इश्टा जेसू सोम्या सासोन तान मोग करतोल्या मानताव सायबा तुजो उपकार तुका करताव नमस्कार जातो आमचो सासना सासना जिणी जातोच काबारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप रूपागी सरकारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप रूपागी सरकारू दुलोक जेसू मोगाल उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे सोशीर दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बोगोर एरकोड आसा सोबून प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो काकलुताची गिदी व्हरती गोडसाणीचो दोर्यादो वेचीक आत्म्याक चिकटून दवरता आपल्याच रोगतान न्हाणयता बापाक दिता तांकां भोगून गुरपेन स्नान न्हिदयता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा इल्लोसो वेळ ओगेपणान सारुया आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आर्गां दिवया खेरीत भाशेन आमच्या भुरग्यां पासत मागुया उदीक करून जिवनांत आसात एकसुरी आसात मोगाक आशेतात तांकां फावो तो आदार मेळोवंक मागुया उबी रावया
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बोमोगाळ बापा, आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताची कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोसणाचे गोठायेन आनी संतोषभरीत काळजान अदीक व्हडे भोक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी खुशाल जाता. इतलीं सगोड सणां तुमी भावार्थान हो दोंगर चडून येतात आनी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतात. तुमकां पादांचो मोग आसा, पिलारचो मोग आसा. देव तुमच्या रिणांत रावचे ना, पादांल तुमच्या रिणांत रावचे ना. शेंबोर आनी तुमकां बेसांनी भोगतलो. थोडेशे कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे केरीत इंतेसां पासत मिसां भेटूंक जाय जाल्यार तुमच्या ऑफिसान तें दिवं येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 टू विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातून मेळटात. पादांच्या सांत कोराणा पासत मागोंक आयज सुंकरार नोव्हेंबराचे 14 रातच्या 9:30 वरांचेर जागरण नायट विजील सुरू जातली आनी सकाळीं 5 ती सोंपतली. नायट विजील चलयतलो फादर ओनासिस डिक्रूज आनी फादर जोसेफ फेर्नांडीस आनी प्रेज एंड वर्शीप करूंक तांचे सांगाती आसतले. मोडगोवा KTC बस स्टँडार्थान पिलार येवंक रातच्या 8 वरार बस आसतली. गुडास्तोरात 9 वरार मोडगांवतान पिलार येवंक बस आसतली. आनी तशेंच पिलार जंक्शनार तान वयर येवंकूय रातच्यो 9 वरार तान बसी आसतल्यो. तुमकां उदीक सोंपें जावंक ह्यो बसी दवरल्यात. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण आनी ह्या मागण्यांत भाग घेवचें म्हूण आमची विनंती. आयज नोव्हेंबराचे 14 आख्ख्या भारतांत आमी चिल्ड्रन्स डे म्हूण मनयता, भुरग्यांचो दीस. आनी खेरीत भाशेन आमच्या भुरग्यां पासत मागोवंक आमी गरज. ह्या निमित्तान फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 भुरग्यां पासत आनी अदीक करून देव आपोवण्या पासत ह्या पिलारच्या दोंगरार खेरीत मिसां आसतलीं सकाळच्या 10:30 वरार आनी सांजेच्या 4 वाजता. स्वतांची मिसां ती, पूण खेरीत भाशेन 10:30 आनी 4 वाजतांची मीस एके भाशेन भुरग्यां पासत आमी भेटयतले. मागता तुमच्या थंय जाता तितल्यांनी भुरग्यांक ह्या मिसांत हाडूंक 10:30 वरांचेर नाजाल्यार 4 वाजता. ह्या वर्साक पादाग्नाच्या जिविताचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक एक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलें आसा. पोयट्री ऑन द लायफ ऑफ फादर आग्नेलो. भाग घेवंक सोदतल्यांनी तांची फॉर्मां आमचे बँड स्टँड आसा थंय मेळटात आनी बारीक डिटेल्सूय तुमकां सांगतले. पिलारची संस्था अंतर धर्मांचो एकचार विस्तारूंक, म्हणजे धर्मा मदें एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता. फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 सोणवारा दिसा धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर आमच्या रितऱ्याच्या घरांत हो मेळावो जातलो. तुमी जाता तितल्यांनी ह्या मेळाव्यांत वांटो घेवचो म्हूण आमचें आवडे. नोव्हेंबराचे 18 पिडेस्तांक भेटयलेलो दीस आनी त्या दिसा 10:30 वरांचेर मिसार किरीत पिडेवामतां पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची माकणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणी पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. चलोंक जायना तांकां वचकूत आसा तांकां व्हीलचॅराची आमी वेवस्था केल्या आनी तांकां माटवाडावन बसोवंक सगळी वेवस्था केल्ली आसात. तुमच्यांनी तांकां हाडूंक जाता उदी करून 10:30 वरांच्या मिसाचेर. बांबोळे गोवा मेडिकल कॉलेजच्या ब्लड बँकाच्या सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प
आमचे मिशन सेमिनारींत वयर चलयतलेत. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले रातीक 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय. रगत दितल्याची पिराय 18 ते 60. Your age must be between 18 and 60 मदें आसूंक जाय. रगत दिवंक येवच्या आदीं 2 वरां पयलो तुमी नास्तो ब्रेकफास्ट करूंक गरज. तुमी ह्या बऱ्या वावराक आदार दितले म्हणून आमी रावता. ही खबर तुमच्यांनी दुसऱ्यांकूय सांगूंक जाता. वॉट्सॅपाचेर तुमच्या इश्ट मित्रांक धाडून घुमोवचें आनी हो कॅम्प फळादीक जावंक तुमचो आदार दिवचो. तुमकां कोणाकूय पेंडलाचो कोर्स दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवं येता. मान्यवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. मुगेच्या भाव भयणीनो, जायतीं आमचीं भाव भयणां पिलार येतात आनी भावार्थान आपल्या गोरजां पासत दुयेंसां पासत मागतात. आयज कॅसेंड्रा डिसुजा बातींतान आमकां सांगता, म्हजे मामीक वड्ड्याक एक गुंड लांब कसो आयलोलें. आमी जायत्या दोतोरांक दाखयलें. एका दोतोरान सांगलें तें लांब जावंक शकता म्हूण आनी थोड्या म्हयन्यांनी दुसऱ्या दोतोराक आमी दाखयलें. ताणें सांगलें मॅमोग्राफी करूंक गरज म्हूण. रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो. आमी सगळीं अजाप जालीं. तिसऱ्याय दोतोरान मॅमोग्राफी रिपोर्ट नॅगेटीव म्हूण सांगलें आनी विटामीन कॅल्शियम टॅबलेट्स दिल्यो. 7 म्हयन्या उपरांत आनी एक दोतोराक आमी मेवलीं. त्या दोतोरान तपासूंक सांगलें कितें तरी वायट आसा. हें आयकून आमी खूब खोंती बरी जालीं. दोतोरान बायोप्सी केली आनी रिपोर्ट मेळटोच गमलें कॅन्सर आसा म्हणून. दोतोरान सांगलें मॅस्टेक्टोमी करपाक पडटली म्हूण. हांव पादांगलाच्या तुमलाशी दिमी घालून आनी रोडून हांवें मागलें म्हजे मामीक बरी कर म्हूण. आमी पादांचे व्हड भोक्त. दर वर्साक हांव आनी म्हजी मामी नोवेना करतालीं. नोव्हेंबराचे 11वेर पादांच्या पयल्या नोवेना दिसा मामीची सर्जरी जाली. रिपोर्ट येतोच दोतोरान सांगलें केमोथेरापी आनी रेडिएशन घेवपाक पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव आनी दुखांनी रोडलीं. परतून हांव पिलार येवन पादांच्या पांयशीं रोडोन मागलें आनी मामीक माती उदकान फिरोवन दिली. तिची केमोथेरापी आनी रेडिएशन बरे भाशेन जाली आनी सगळे रिपोर्ट बरे आयले. आनी एका वर्सान परतून टेस्ट करून पळयल्यार सगळें बरें आसा म्हूण दोतोरान सांगलें. पादांगलाक आमी आर्गां दिता आनी फुडलेय रिपोर्ट बरे येतले म्हूण म्हाका पादांगलाचेर खूब विस्वास आसा. ताका बेगीनच सांताचो मान फावो जावंक आमी मागता. म्हजे भाव भयणो, पयलो सगळो भिरांतेचो वेळ कसो ह्या कुटुंबाच्या जिवितांत, पूण तांचो भावार्थ आसलो ना. तांणी भावार्थ घट धरून ती मागत रावलीं आनी शेकीम फायनल रिपोर्ट्स बरे आयले. ही आमची भयण, तांची मामी आयज बरी आसा. आमी तांच्या बरोबर देवाक आर्गां दिता. आनी आमची मागणी, आमचे आवंडे, आमच्यो गरजो, आमचे दुयेंस पिडा जी आसात ती आमी आयज देवाक उबारुया, पादांगलाचो आदार मागुया, उबी रावुया आनी भावार्थान नोवेनाचे मागणें करुया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनन बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. जाय ते माग भावार्थान माग.
एक खुणा खोशी फावो कर म्हूण विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणचें. ओगोनीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांय सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पोरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. पेडेवंतांचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. मी संपल्या उपरांत सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. Unza